नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. दिवचल मालांतल्या लाटंबारसे पंचायत वाठारांतल्या बेकायदेशीर चिरे खणीचेर खण खात्यान घाली धाड. चिरे काडपाक लागपी कांय माखनाय केली जप्त. सावड्डेंतल्या मिराबाग बांदाक सोलयेकारांचो खर विरोध. आमकां नाका बंदारो म्हणून थळाव्यांनी घेतलो निर्णय. जाल्यार उदका स्त्रोत खात्यान बांद बांदपाच्यो हालचाली केल्यात सुरू. टास्क फोर्सान दाखयल्ल्यो कला अकादमींतल्यो त्रुटी दुरुस्ती करपा खातीर काडटले नवे टेंडर. एकूय रुपया खर्च करिनासतना तेच कंत्राटदारा कडल्यान करून घेतले काम. उपरांत कंत्राटदाराक करतले ब्लॅकलिस्ट. मुख्यमंत्र्याची म्हायती. मुख्यमंत्री म्हणटा एनआयओचो अहवाल अजून वाचूना. अहवाल वाचून जाले उपरांत भूमिका स्पश्ट करता. मुख्यमंत्र्याच्या वक्तव्याचेर आरजीचे मनोज परबाची टिका. स्ट्रीट प्रॉव्हिडन्साक सप्तका भितर 2 म्हयन्यांचो निधी दिवपाचे मुख्यमंत्र्याचे आश्वासन. काय प्रशासकी कारणांक लागून पयशे दिवपाक जालो कळाव म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ल्याचे स्ट्रीट प्रॉव्हिडन्साचे डोनाल्ड फर्नांडिसाची म्हायती. हाऊसिंग बोर्ड कुर्टी वाठारांत दुचाकीचो धपको डिवायडराक बसून एकलो गंभीर जखमी. हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल. शुक्रारा रातीची घडणूक. आता पळयात खबरो विस्तारांत. शुक्रारा दिवचल मालांतल्या लाटंबारसे पंचायत वाठारांत चलपी बेकायदेशीर चिरे खणीचेर खण खात्यान धाड घाली. ह्या वेळार चिरे काडपाक लागपी कांय माखनाय जप्त केल्ली आसात. दिवचलचे उपजिल्लो अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शना खाला ही कारवाय केल्ल्याचे कळटा. दिवचल तालुक्यातल्या लाटंबारसे मये आणि हेर कांय सुवातींचेर बेकायदेशीरपणान चिरे काडपाचो वेवसाय नेटान चालू आसा. हे बेकायदेशीर चिरे खणींचेर खण खात्यान धाड घालतकीच कांय दीस चिरे काडपाचो वेवसाय बंद आसता आनी थोड्या दिसांनी परत हो वेवसाय नेटान चालू जाता. दिवचल तालुक्यातल्या लाटंबारसे पंचायत वाठारांतल्या उसप वाठारांत बेकायदेशीरपणान चालू आशिल्ले चिरे खणीचेर शुक्रारा सांजे धाड घालून चिरे काडपाक लागपी मशिनरी जप्त केली. दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी नेहाल तळवलेकर हांच्या नेतृत्वा सकयले टिमीन ही कारवाय केली. हे खणीचेर सध्या पुलिसांची देखरेख आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या वर्सा ऑगस्ट म्हयन्यांत लेगीत हे चिरे खणीचेर धाड घालून मशिनरी जप्त केली. आतां पळोवचें पडटलें खण खातें हे बेकायदेशीर चिरे खणीचेर कितें कारवाय करता तें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. टास्क फोर्सान दाखयल्ल्यो कला अकादमीच्यो त्रुटी दुरुस्ती करपा खातीर नवे टेंडर काडटले. एकूय रुपया खर्च करिनासतना तेच कंत्राटदारा कडल्यान हे काम करून घेतले. उपरांत त्या कंत्राटदाराक ब्लॅकलिस्ट करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. कला अकादमीचो तांचे रिपोर्ट दिल्ले ते सगळे रिपोर्ट आमी घेतले. दोनूय कमिटीचे घेतले. टास्क फोर्स पयली अपॉयंट केल्ली घेतली, दुसरी घेतली. सगळी कामां रेक्टिफाय करपाक लायल्या. जे तेंच्यांनी सजेशन्स दिला, पूण तेंचो सावंड इंजिनियर आसलो, लायट इंजिनियर आसलो, त्या सगळ्यांची सजेशन्स घेतल्या. तांकां आसा पळय ते सगळे रेक्टिफाय करपाक लायतले. त्याच कॉन्ट्रॅक्टराच्या ज्या म्हणजे टेंडरी प्रोसेसिंगान जी कामां आसली तोच टेंडर परत करतलो विदावट फ्री, म्हणजे विदावट एनी कॉस्ट. ओके, विदावट एनी कॉस्ट तो ती कामां करतलो. सगळ्यांनी जी टेंडरान नासली तेज्या खातीर सेपरेट टेंडर काडलो वयतलो. आनी तेका जो फुडलो जे काम तेका कंटिन्यू करता म्हटलें पयलीं 4 वर्सां खातीर तो तेका टर्मिनेट करतलो ऑक्टोबराच्या उपरांत. ही कामां फक्त सारकी करून घेतलो. त्या कॉन्ट्रॅक्टराक टर्मिनेट करतलो, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट करतलो. बट ताज्या पयलीं तेजी पनिशमेंट आसा तशी सगळी कामां करून घेवपाक जाय. तेणी जे सगळे पयशे दिवपाचे आसले पळय, म्हणजे आमी तेका पेमेंट उरला करपाचो, ताका पेमेंट करचें ना. ताका एवरी इयर कितें तरी ताका AMC करपाक काडलो. AMC करूंक आनी ताका दवरिना, पुरो जाता तो, बंद जालो. ताका ब्लॅकलिस्ट करता कंप्लिटली. बट कामां ऑक्टोबर पर्यंत ताज्या कडल्यान सगळीं कामां करून घेवन सोंपयतली. म्हादयचें उदक कर्नाटकाक दिलें म्हूण गोंयांत कांय परिणाम जावचो ना. हो एनआयओचो वादग्रस्त अहवाल मुख्यमंत्र्यान अजून वाचूंकच ना. अहवाल वाचता आनी उपरांत ताचेर उलयता अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
गोंय आनी कर्नाटका मदीं म्हादयच्या उदकाक लागून कितलींशींच वर्सां जालीं वाद सुरू आसा. प्रकरण कोर्टात आसतनाय कर्नाटकान पयलींच सगळी तयारी केल्ली आसा. अदीं मदीं तांचे नाडेपेनाय चलतात. अशें आसतना म्हादयचें उदक मलप्रभेर व्हेलें जाल्यार ताचो व्हडलोसो परिणाम जावचो ना म्हूण धक्कोदायक अहवाल कांय दिसां फाटीं एनआयओन दिल्लो. हे अहवालाचेर आर्जीन आक्रमक भुमिका घेतना आंदोलनूय केल्लें. पर्यावरण अभ्यासक राजेन केरकारानूय ह्या अहवालाचेर टिका केल्ली. मात इतलें सगळें जाल्लें आसतना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अजून तो अहवाल वाचूंकूच ना, स्वता मुख्यमंत्र्यान सांगलें. एनआयओचो रिपोर्ट हांव वाचता, ताज्या उपरांत रिएक्शन दितलो. हांव एनआयओचो रिपोर्ट दिला सबमीट केला आनी वाचल्या उपरांत रिएक्शन दितलो. सगळ्यात इम्पॉर्टंट गजाल म्हटल्यार जो WRDचो चीफ इंजिनियर आसा प्रमोद बदामी, हेनी हो रिपोर्ट वाचून मिनिस्टरा कडेन डिस्कस करून, सुभाष शिरोडकरा कडेन डिस्कस करून, हो प्रमोद सावंत जो सीएम आसा तेज्या कडेन डिस्कस करपा जाय आसलो आनी हेचेर आतां स्टेटमेंट येवपा जाय आसलें आनी एनआयओचे जे सायंटिस्ट आसा तांकां विचारपा जाय आसलें की हो रिपोर्ट तुमकां कोणें करपाक सांगलो आनी हो रिपोर्ट तुमी कित्याक केलो. हे खंय तरी BJP सरकार कितें तरी लिपयता. आनी हो जो प्रमोद बदामी आसा, जो कर्नाटका जो आसा चीफ इंजिनियर आसा, जो एक्सटेन्शनाचेर सध्या आसा, तेका हांगाल्यान गोंयच्यान धांवडपाची गरज आसा. जो मेरेन हो कर्नाटकाचो प्रमोद बदामी गोंयचे चीफ एक्झिक्युटिव्हाच्या इंजिनियराच्या चेअरीचेर बसतलो WRDन, तो मेरेन गोंयांक जस्टीस मेळपाचो ना, तो मेरेन म्हादय आमच्या कडेन येवपाची ना. सो हेका पयलीं धांवडपाक जाय. सीएम प्रमोद सावंतान आयज जर हो रिपोर्ट वाचूंक ना जाल्यार ताका खबर ना जाल्यार सीएमान प्रमोद बदामीकूय क्वेश्चन करपाची गरज आसा की तेणी अजून मेरेन हो रिपोर्ट कित्याक वाचूंक ना आनी हो रिपोर्ट सीएमा कडेन कित्याक पावूंक ना. हे इग्नोरन्स कित्याक, हे नेग्लिजन्स कित्याक. हेच्या वयल्यान लोकांच्या मनान आनी डावट येता की हो रिपोर्ट करपाक BJP सरकाराच्या वयल्या इंजिनान एनआयओक सांगलो. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो अंडर एनआयओ येता, सो तांकां आतां सांगलें, तेंचेर तो प्रेशर घातलो आनी तो रिपोर्ट तेंच्यांनी करून घेतलो. आनी गोंयान सगळे जाण फूल BJPचो सरकार, BJPचे मिनिस्टर्स, BJPचे आमदार येदे व्हडल्या विशयाचेर, इतले सिरियस विशयाचेर अजून सायलंट आसा आनी सीएम म्हणटा रिपोर्ट अजून वाचूंक ना. सो ही एक खरीच भिवपाची गरज आसा. आनी जर आतां भियाना जाल्यार फाल्यां तुमच्या नळाचें उदक आसा तें उदक हो सरकार कर्नाटका व्हरोन पावयतलो, कर्नाटकाच्या शेतांनी व्हरोन पावयतलो आनी तुमकां उदकाक लागून रडयतलो. देव बरें करूं. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर कवरेश गांवकर. स्ट्रीट प्रोव्हिडंट संस्थेक एका सप्तका भितर 2 म्हयन्यांचो निधी दिवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलें. अर्थसंकल्पात स्ट्रीट प्रोव्हिडंसाक निधी मंजूर केल्लो. कांय प्रशासकीय कारणाक लागून ती येवजण बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्या कडल्यान समाज खात्या कडेन हस्तांतरीत केल्ली. ताका लागून ह्या येवजणेचो लाव घेवपा खातीर ऑगस्ट मेरेनचो कालावधी लागपाक शकता अशें स्ट्रीट प्रोव्हिडंसाचे संस्थापक डॉनाल्ड फर्नांडीस हांणी सांगलें. स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स संस्थेक एका सप्तका भितर 2 म्हयन्याचो निधी दिवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलें. शेल्टर होमा खातीरच्या अनुदानाची रक्कम आडून दवरिल्ल्यान स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स संस्थेन आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केल्लें. आमच्या हक्काचे पयशे मेळ्ळे ना जाल्यार फुडल्या सप्तकात कट्ट्यो घेवन पणजेच्या रस्त्यांचेर भीक मागतले अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिल्ली. अर्थसंकल्पात स्ट्रीट प्रोव्हिडन्साक निधी मंजूर केला, मात कांय प्रशासकीय कारणाक लागून ती येवजण बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्या कडल्यान समाज खात्या कडेन हस्तांतरीत केल्या. समाज कल्याण खात्या कडल्यान ह्या येवजणेचो लाव घेवपा खातीर ह्या विशीं अधिसुचोवणी काडची पडटली. ताका लागून ऑगस्ट म्हयन्या मेरेनचो कालावधी लागपाक शकता. ह्यान फुडें स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स NGO राज्या भायल्या व्यक्तींचे प्रवेश स्विकारचे ना अशेंय फुडें संस्थापक डॉनाल्ड फर्नांडीस हाणें सांगलें. Based on his understanding which he had with us for half an hour, we have gone much more. We have gone beyond what exactly we came for. He has assured that within the next 7 days, he will provide us funds for the next 2 months because of the Basically, he'll be giving us from the budget because there are some nitty-gritty left in the to be done because there has been a change from the women and child to the social welfare. So all these things need to be notified, and if by the time it gets notified, we will be getting the money only in August. But CM has spoken because fortunately Additional Secretary Finance was there, so he suggested that we can give them an advance
from the existing budget so that the homes will not be affected. So that was one part we told the CM and he understood. We apologized to him for going to the street again and again. He told us, you have an access to me, why did you not come? But we explained to him that it is not regarding those homes. We will not take any So how many outsider. outsiders are right now in the? We have in our shelter homes, Yeah. as of now, we have 15 to 18 which we have taken a couple of years back. So we cannot just throw them out for various reasons. Which we have told him very clearly, even if you give us the grants, we will not take any non-goans into our home. He immediately said, we will write to the respective administration and tell them to take their people back. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काँग्रेस सरकाराच्या काळात 20 खात्यान ज्या मीटर रिडरांक कंत्राटाचेर कामां घेतिल्ले ते अजून मेरेन कंत्राटाचेरूच आसा. तांकां वाऱ्यार सोडल्यात. मात आमी ह्या मीटर रिडरांक आतां कायम स्वरुपी करतले अशें आश्वासन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिलें. तशेंच गोंयांत अणु उर्जा वीज निर्मिती प्रकल्प हाडटले अशें आमी केन्नाच सांगून नाशिल्ल्याचें सुदीन उलयलो. धारबांदोडा वीज सब स्टेशनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मंत्री ढवळीकार उलयतालो. काँग्रेसीच्या काळात वीज खात्यान कंत्राटाचेर कामाक घेतिल्ल्या मीटर रिडरांक आता कायमस्वरुपी करतले अशें आश्वासन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिलां. काँग्रेस सरकाराच्या काळात ज्या मीटर रिडरांक कंत्राटाचेर कामाक घेतिल्ले तांकां वाऱ्यार सोडल्यात अशी टिका ढवळीकारान केली. धारबांदोडा जाल्ल्या वीज सब स्टेशनाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मंत्री ढवळीकार उलयतालो. आमचे मिटर रिडर आसा, लायन हेल्परान तरी हांवें हातभार लावन कशें तरी भितर घेतले. मिटर रिडर आसा, काँग्रेसी वेळार लायिल्ले आसा काय ना रे? आसा मरे, आजून कॉन्ट्रॅक्टाचेर उरले काय ना? तुमकां खबर नाशिल्ली जेन्ना तांकां घेवपाक तांकां सारकें घेवपाक जाय म्हणून? आतां आमी घेतात तांकां, आमी घेतात तुमकां, कारण तें कर्तव्य आसा आमचें. तुमी जरी त्या वेळार लागिल्ले आसत, तुमकां योग्य न्याय दिवप हें सरकाराचें कर्तव्य आनी तें हांवें आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केल्लें आसा. येतलें आमी गोंयांत अणु उर्जा वीज निर्मिती प्रकल्प हाडटले अशें आमी केन्नाच सांगूं ना. आमी कितें करपाक जाय हें आप आनी काँग्रेसीन सांगपाची गरज ना म्हूण सुदिनाची टिका. आपूण चर्चेक तयार म्हूण सुदिनान सांगलें. आमी केन्नाच म्हणूं ना की न्युक्लियर पावर गोंयांत आमी तयार करतले म्हणून. पूण जें कितें नवें नवें कितें येता ताजेर आमी अभ्यास करपाकूच जाय. मागीर ते युनियन मिनिस्टर आसूं, हांव एज अ गोवा गव्हर्मेंटाचो मिनिस्टर आसूं किंवा आमचे मुख्यमंत्री आसूं, आमचें कर्तव्य तें जें बेस्ट आसा तें गोंयांत लोकांक दिवपाचें आनी तें दिवपाची तयारी आमी केल्ली आसा. तांणी म्हाका आपान आनी काँग्रेसीन म्हाका सांगपाची गरज ना. हांव तयार आसता तांचे बरोबर डिस्कशनाक. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. हावसिंग बोर्ड कुर्टी वाठारांत जाल्ल्या स्वय अपघातांत 30 कुसगांवचो 24 वर्साचो तरणाटो प्रवीण कुमार महाजनान डिवायडराक धपको दिलो. हे भिरांकूळ अपघातांत ताका गंभीर दुखापत जाली. ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केलो. ही घडणूक शुक्रारा राती घडल्या. हावसिंग बोर्ड कुर्टी हांगसरल्या नॅशनल हायवेचेर राती एक स्कुटरची धडक डिवायडरार बसून स्कुटर चालक प्रवीण महाजन हो गंभीर जखमी जाल्लो आसा. जखमी जाल्ल्या स्कुटर चालकाक सद्याक जीएमसी एडमीट केल्ले आसा आनी अपघाताचो पंचनामो केल्लो आसा. गेल्ल्या 2 म्हयने पयलींच हांगा एक ह्याच स्पॉटार एक स्कुटरची धडक डिवायडरार बसून त्याच्या जाग्यारूच मरण येयलें आनी तेजे नंतर हो राती दुसरो अपघात जाल्लो आसा. कुर्टीच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नील. बदल्यांचें सत्र सुरूच आसा. गोंयच्या प्रशासनान सध्या व्हडलो बदल जाल्लो आसा. IAS अधिकारी यतींद्र मराळकर, संजीव गडकर, शकील उल रेहमान, संतोष सुखदेव आनी अर्जुन मोहन हांची गोंयांत बदली जाली. IAS अधिकारी रमेश वर्मा, अरुण कुमार मिश्रा आनी सुनील अंचिपाका ह्या तिगांयची बदली दिल्ली केली. अशेंच IAS अधिकारी स्नेहा गिते, अश्विन चंद्रू आनी यशस्विनी बी हांची बदली अरुणाचल प्रदेशाक जाल्या. जाल्यार IPS अधिकारी ओमवीर सिंग बिश्नोय हाची लेगीत बदली दिल्लीक केल्ली. IPS अधिकारी केशवराम चौरासिया हांची बदली गोंयांत केली. नमस्कार. कांय वेळा पयलीं IAS आनी IPS ऑफिसर जे आसा तांच्यो मेजर ट्रान्सफर ऑर्डर ज्यो आसा त्यो काडिल्ल्यो आसा. भारत सरकारचें गृह मंत्रालय जें आसा त्यो तेंच्या कडल्यान ही ट्रान्सफर ऑर्डर ज्यो आसात त्यो येतात आनी
अग्मूट कॅडराचे जे ऑफिसर आसात IAS आनी IPS हांच्यो ट्रान्सफरी जाल्या आनी तातूंत गोंयान भितर जे म्हत्वाच्या पदांचेर IAS आनी IPS आशिल्ले ते आतां ट्रान्सफर जाल्यात दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश आनी बाकीच्या वाठारांत. आनी 2 म्हत्वाचे अशे अधिकारी जे गोंयांतले अधिकारी, गोंयांतल्या नागरी सेवे भितर तांणी फ्रॉम ग्रास रूट लेवलाचेर काम केलां ते IAS जे आसात ते जाल्यात. ते म्हणजे यतींद्र मरलकार आनी दुसरे IAS गडकार. हे दोगांकूय आतां हे दोगूय गोंयचे पूत आतां परत गोंयान आपली सेवा बजावपा खातीर गोंयान येतात. सगळ्यान पयलीं आमी पळोवया की खंयचे ऑफिसर जे आसात IAS IPS तांच्यो खंय बदल्यो जाल्या त्यो. सगळ्यान पयलीं आमी जर पळयत जाल्यार रमेश वर्मा गोंयान जे आशिल्ले, म्हाका दिसता मुखेल वेंचणूक अधिकारी म्हणून तांची हांगासर ते सद्या काम पळयताले, ते रमेश वर्मा 2009च्या बॅचचे, ते आतां गोंयच्यान तांची दिल्ली ट्रान्सफर जाल्या. ताजे उपरांत दुसरे आतांचे अधिकारी आसात ते सुनील आंचिपाका हे गोंयान काम करताले, वेगवेगळ्या हेंचो तेंचे कडेन कार्यभार आशिल्लो आनी मातशे कांय प्रमाणात ते वादग्रस्तूय अशे थारिल्ले अधिकारी आशिल्ले वेगवेगळ्या कारणाक लागून. तांकां आतां आमी जर पळयत जाल्यार ट्रान्सफर मारल्यात दिल्ली. ताच्या उपरांत म्हत्वाचे नांव जे आतां ह्या ट्रान्सफर ऑर्डरीक लागून चर्चेक घालात ते म्हणजे स्नेहा गिते. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की उत्तर गोंयच्यो जिल्लोधिकारी म्हूण त्यो काम पळयताल्यो, बट जेन्ना शिरगांव स्टॅम्पेड जाले ताचे उपरांत ज्या अधिकाऱ्यांच्यो ट्रान्सफरी जाल्यो तातूंत स्नेहा गिते हांचो आस्पाव आशिल्लो. तांची आतां बदली जाल्या आनी स्नेहा गिते हांकां गोंयच्यान अरुणाचल प्रदेश हांगासर तांची बदली केल्या. दुसरे आसात ते अश्विन चंद्रू A 2019च्या बॅचीचे हे अधिकारी IAS ते गोंयान आशिल्ले, तांची आतां गोंयच्यान अरुणाचल प्रदेश बदली जाल्या. आनी एक नांव ते म्हणजे अश्विनी B. स्नेहा गिते ट्रान्सफर जाल्या उपरांत अश्विनी B हांच्या कडेन उत्तर गोंय जे आसा तांचे जिल्लोधिकारी पदाचो कार्यकाळ आशिल्लो किंवा ती पद सांबाळटाली, तेंची बदली जाल्या गोंयच्यान अरुणाचल प्रदेश. आनी IPS अधिकारी जे आसले ते म्हणजे ओमवीर सिंग हांची गोंयच्यान दिल्ली बदली जाल्या आनी दिल्लीच्यान गोंयान आयल्यात केशव राम चौरसिया. सो ही म्हत्वाची नांवां आसात. आतां हे जे गेल्यात ते सांगल्यात, तशेंच तुमकां हांवें जशें सांगलें की 2 म्हत्वाचे अधिकारी आनी एक अधिकारी गोंयान आयल्यात ते म्हणजे शकील उल रहमान रेदर 2013च्या बॅचीचे ते जम्मू काश्मीरांतल्यान आतां गोंयान तांची ट्रान्सफर जाल्या. मागीर संतोष सुखदेव म्हणून जे लडाख आशिल्ले ते गोंयान आतां आयल्यात आनी अर्जुन मोहन लक्षद्वीप आशिल्ले तांकां आतां गोंयान पोस्टींग मेळ्ळां. तशेंच दुसरे 2 म्हत्वाची नांवां जशें हांवें तुमकां सांगली ते म्हणजे संजीव गडकर 2013च्या बॅचीचे गोंयचे अधिकारी IAS म्हणून जाल्ले, ते आतां जम्मू काश्मीरच्यान गोंयान आयल्यात. आनी यतींद्र मरलकार जे लडाख आशिल्ले ते आतां लडाखच्यान गोंयान तांकां पोस्टींग मेळ्ळां. कोडल्या दाबाळच्यान आतां एक दुख्खद बातमी. थळाव्यांक एका सुकिल्ल्या व्हाळाच्या पात्रांत मेल्लो गोवो सापडला. व्हाळांत तो उदक पिवपाक गेल्लो तेन्ना चिखलांत पांय मुंगरून एक वेळ ताका मरण आयलां आसूं यें अशें थळावे सांगतात. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत रस्ते अपघातांनी आनी हेर कारणांनी रानटी जनावरांक मरण येत आसा. आतां अशीच एक घडणूक कोडले दाबाळ घडल्या. कोडले हांगा सोमनाथ देवळा फाटल्यान सुकिल्लो व्हाळ आसा. ह्याच सुकिल्ल्या व्हाळाच्या पात्रांत हो मेल्लो गोवो सापडला. उदक पिवंक गेल्ले कडेन तो रेब्यांत आडकून मेला आसूये म्हूण प्राथमीक अदमास आसा. तपास चल्ला. आयज थंय एक गवरेडो मेल्लो, वास येवपाक लागलो मरे आनी आमी थंय पळोवपाक गेले. पयल्यार थंय व्हडलो गवरेडो आसलेलो. कसो मेलो सो दिसता? तो उदक पिवपाक गेल्लो दिसता, थंय पडून मेलो दिसता. सो पांय भितर चिखलान उरले. हय हय. ओके. सो आतां कोणा तुमी कळयला बी? आतां थंय एकल्या सांगलेले रेव बी हाडून ते पुरय म्हणला कोणे तरी. ओके. हांगा एक गोवो कितें व्हाळान पडला म्हणून आयकलां. हांव देवस्थान कमिटीचो राघोबा गांवकार, ह्या सोमनाथ देवस्थानाचो अध्यक्ष. म्हाका जाले 3 दीस जाले थंय मातसो वास येतालो म्हणून आयज आमी बेश्टे फाटल्यान एक 2-3 जाण दिपक गांवकार, सागर गांवकार अशे पळोवपाक गेले खंय बाबा हे वास येता. कित्याक हांगा देवळान आमच्या हॉलान जी आसा लग्न समारंभ बी जाता म्हणटकूच लोकांक ती घाण येतली म्हणून आमी पळोवपाक गेला. थंय पळयल्यार फाटल्यान एक शेतान व्हडलें जनावर अशें दिसलें म्हणून पळोवंक गेल्यार पळयल्यार गवरेडो. म्हाका दिसता तो वयर धडेर रावन तेणीन जंप मारली पळोवपाक लागून. त्यान दलदल जाल्ल्या कारणान ते शेजागोवाचे हे सगळें रेबो बिबो व्हांवले तेका दलदल आसा सामकें. आनी मातसो पावस पडले कारण मोव आसलें न्हू ते भितर तेजे फुडले पांय मुंगरोन उरलो तो. आनी तो आतां वास मारता म्हणून आमी थंय पळोवंक गेल्यार पळयल्यार गवरेडो म्हणून मागीर आमी ते संबंदीत अधिकारी म्हणून पयलीं आमी सरपंचाक इन्फॉर्म केलें.
आनी सरपंचान म्हाका दिसता तें आतां फुडें कळयल्लें आसतलें म्हणून पयलीं कितें भोंवतालो बीन हांगा पयलीं हांगा भोंवन आमच्या फाटल्यान सुद्दां असो येतालो हे खोपी फाटल्यान भाजी बिजी तांबडी भाजी आसा ती सगळी खावन करून उडयतालो लोकांक केळी निरपणस बीन कांय दवरिनासलो. ओके लास्ट केन्ना पळयल्लो अंदाज लास्ट अंदाज म्हाका दिसता एक 8 दीस पयलीं आमी पळयल्ले का 8 तारखेर वचत आमच्या फाटल्यान असो येवन ते सायडीन येवन माडयो बिडयो म्हाजे ओडून सगळे हें करून गेल्लो. तेजे नंतर दिसोना त्या नंतर आमकां दिसना म्हणून आतां 2-3 दीस पयलीं वास येयलो देवळा कडेन आतां तो सामको चड वास येवपाक लागला म्हणून आयज आमी ते पळोवपाक गेले थंय. कोडली किल्लपाल ह्या गांवांत आशिल्ल्या सोमनाथ मंदिराच्या फाटले वटेन एक सुकलेलो व्हाळ आसा आनी ह्या व्हाळांत कांय दीस पयलीं एक गोवो रेडो उदक पिवपाक येयल्लो कसो दिसता आनी तेजे आतां स्थिती पळयत जाल्यार तेजे दोनी फुडली पांय आसा पळय ते दोनी चिखलांत रुजलेले आसा आनी तेका लागून तेका वयर सरपाक मेळ्ळें ना कारणान तेजो थंयच मरण येयल्लें आसा. आयज सकाळीं स्थानीक लोकांक वास घाण येवपाक लागली आनी तेका लागून कांय भुरग्यांनी हांगा येवन पळयलें तेन्ना कळ्ळें की गोवा थंय मेल्लो आसा म्हणून. कोडलेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. 70 केरीच्या चॅकपोस्टाचेर वाळपय पुलिशेन बेकायदेशीर गोमांस जप्त केले. बेकायदेशीर गोमांसांची तस्करी करपाच्या प्रकरणात पुलिशेन कर्नाटकांतल्या वसीम आदमसाब होंगल आणि सुहेल अहमद एस अत्तर ह्या दोगा दुबावितांक अटक केल्या. ह्या दोगां आड गुन्यांव नोंद केला. पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. वाळपय पोलिसांनी धडक कारवाई करत बेकायदेशीर गोमांस जप्त केलेले आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार केरी चेक पोस्टाचेर जेन्ना बेळगांवच्यान गोंयान येवपी स्कॉर्पियो KA 48M111 ही गाडी जेन्ना बेळगांवच्यान गोंयाच्या दिशेन येताले तेन्ना केरी चेक पोस्टाचेर पोलिसांनी तपासणी केली तेन्ना त्यांच्या गाडयेन बेकायदेशीर गोमांस मेळ्ळें आनी जेन्ना पोलिसांनी चवकशी केली तेन्ना तेंचे कडेन खंयच्याच प्रकारची कागदपत्रां मेळोना. ताका लागून जी वाहतूक जाताली ही बेकायदेशीर आसलेली. एकूण 1000 किलोचे अंदाजे हे गोमांस आसा. कित्याक आतांच वेटनरी डॉक्टर आसा तेंच्यांनी हांगासर येवन पंचनामा केल्लो आसा. अजुनूय तेजी ते आंकडो आसा हो कळलो ना पण जे तेजी किंमत आसा ही लाखो रुपया आसा आनी ह्या प्रकरणात वाळपय पोलिसांनी दोगा जाणांक सद्या ताब्यात घेतलेले आसा. तितून वसीम आनी सोहेल ह्या दोगांचे हितून समावेश आसा आनी ही जी वाहतूक जाताली ही बेळगांवच्यान गोंयाच्या दिशेन म्हणजे मडगांव हांगासर ते घेवन वयताले आनी तेन्नाच पोलिसांनी रातचे 1:30 सुमार ही कारवाई केलेली आसा. ह्या प्रकरणात गुन्हा नोंद केलेलो आसा आनी फुडलो तपास आसा ह्यो वाळपय पोलीस करत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. संजीवनी साखर कारखान्या खातीर फुडली आनीक 2 वर्सां ऊसकारा कडल्यान ऊस घेतले म्हणून सरकारान थारायला. मात सरकार ऊसकारांक जे अर्थीक सहाय्य दिता ते पयली भशेन सगळ्यांक मेळटलें काय फकत ते सद्याक उत्पादन घेतात तांकांच मेळटलें हाचेर संभ्रम आसा. बेगीनूच ऊस शेतकार संघटनेच्या बसकेत हाचेर फुडलो फुडार थारतलो म्हणून संघटनेचो अध्यक्ष राजेंद्र देसायान सांगले. संजीवनी साखर कारखानो फाटली कांय वर्सां बंद आसा तरी लेगीत सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडल्यान ऊस घेता आनी तांकां आर्थीक सहाय्य करता. पयलीं सरकारान ऊस उत्पादकां खातीर खासा सहाय्य म्हूण येवजण चालीक लायिल्ली. आतां सरकारान ती रद्द करून नवी ऊस उत्पादकां खातीर सहाय्य ही येवजण काडल्या. ह्या येवजणे खाला सरकार आतां फुडली आनीक 2 वर्सां ऊसकारां कडल्यान ऊस घेतले आनी तांकां पयशे फारीक करतले. मात ऊसकारां मदीं संभ्रम तयार जाला की पयले भशेन सगळ्या ऊसकारांक सरकार आर्थीक सहाय्य दितले काय फकत जे सद्याक ऊसाचें उत्पन्न घेतात तांकांच दितले. हे विशीं उलयतना गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाय हांणी सांगले की तांचे वैयक्तीक मता प्रमाण पयले सारकी सगळ्या ऊसकारांक सरकारान अर्थीक मजत दिवपाक जाय. हाचेर अधिकृतपणान फुडें कितें करप हे संघटनेच्या बसकेत थारतले अशें देसाय हांणी सांगले. चीफ मिनिस्टर आमचे CM साहेबान सांगला की फॅक्टरी चालू करता म्हणून पूण आमी खंयच्या आशेत हे जावपाचें फॅक्टरी चालू करता म्हटल्यार बरोबर आहा पूण थंय पळोवंक गेल्यार कांयच येना अजून फॅक्टरीची हालचालूय काय ना आनी तेन्ना हे नोटिफिकेशन जे दिल्लें आहा तितून म्हटल्यार कितें फक्त ऊस असलेल्यांकूच हांगासर हे मेळटलें म्हणून तेन्ना ती आमी म्हणटा कितें जे कोणी ऊस आनी हे डेबिटेड क्रॉप केल्लें आहा जी स्कीम पयलीं चालू आसली ती स्कीम आमकां फुडें परत आनी तुमची फॅक्टरी चालू जायसर दवरा. 1 वर्सां फॅक्टरी चालू जायना स्कीम बंद करा पुणून एकदाची फॅक्टरी चालू करून तुमी ती आमकां शेतकऱ्यांक दिलासो दिवपाक जायो. तशीच आमची हे आज हे जी पेपरार येयला वार्ता येयल्या त्या हेजेर आमी संघटना रोखडी मिटींग घेतली आनी त्या हितून आमी सगळे बसून चर्चा करतले आनी मागीर वचून आमी CMाक मेळोन आमचे जे कितें आसा प्रश्न ते आमी CMाक सांगतले. तेणी म्हटल्यार कितें फक्त ऊस आहा तांकांच हाडून तेंच्यानी ऊस हाडून घालचो आनी तांकां मेळटलें म्हणून. हेजेर क्लियर केल्लें ना की जी पयलीं जशी मेळटाली फार्मरांक जे म्हणजे भाजी लायताले तांकां मेळटाले आनी ऊस लायताले तांकां मेळटाले
तशें ना म्हणटून ते आमी त्या हेजे बद्दल आमी चर्चा करून मागीर आमी ते मेळटले आमी CMक किंवा एग्रीकल्चर डायरेक्टराक आनी मागीर आमी तेजो विचार करतले. केन्ना पर्यंत मिटींग घेतली तुमी? मिटींग फुडल्या आठवड्याक रोखडीच घेतली मिटींग. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान स्वप्नेश च्यारी. रावणफोंड वाठारांतल्या एका फ्लॅटाच्या बेडरूमाक उजो लागपाची घडणूक घडली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पावलपी दळाक कळीत केलें. उजो पावलपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. मात फ्लॅटान आशिल्लें सगळें सामान उज्यान लासून काबार जालें. उजो कसो लागलो हें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना, पूण शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागिल्ल्याचो अदमास उजो पावलपी दळाच्या अधिकाऱ्यान उक्तायला. म्हाका 13 hours कॉल आयले आनी फ्लॅटान फर्स्ट फ्लोराचेर उजो पेटला म्हणून आमकां कॉल आयलो. इमिडिएटली आमची मडगांव फायर स्टेशना वयल्यान गाडी टर्न आउट जाली. क्रू आयलो आनी पयले वयर फर्स्ट फ्लोरार उजो पेट्टालो. सो जेन्ना तेंच्यांनी इमिडिएटली फायर फायटींग स्टार्ट केलें, उजो पावलेलो. वयर वचून पयल्यार तेंचो बेडरुमान उजो पेटलेलो आनी अजून एक्झॅक्ट कॉज ऑफ फायर कूड नॉट बी असर्टेन. पण म्हणजे शॉर्ट सर्कीट ना जाल्यार तिथे थंय आयर्न म्हणटा ती चालू दवरलेले. सो आजुनूय कॉज ऑफ फायर कितें आसा सारकें हें जावंक ना. तांचो चडशें पळयत पळोवपाक गेल्यार जाल्यार इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटाक लागून नाल्यार कितें लागून तरी उजो पेटलो अशें दिसता. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय